माझं नाव रिचर्ड कालदेरा, हांव रावता सांताक्रूज पोंडा गोवा. आतां खूब वर्सां जालीं हांव हो गोठो करता. आनी ल्हानपणीसान हांव हो गोठो पळयत येयला. ल्हानपणी आसता कितें ते वाड्याचें कॉम्पिटिशन आसतालें आनी आमकां धाकटी प्रायज दितालीं. जेन्ना ही प्रॉपर्टी म्हाका मेळ्ळी वेचून तेन्ना हांव आतां मोठो गोठो करता. सुमार 15 years जालीं हांव मोठो गोठो करता. आनी केलेले फाटी म्हाका प्रायज मेळ्ळा. आनी लास्ट 2 years म्हाका ऑल गोवा आर्ट एंड कल्चराचो फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. म्हाजी मेन गोठ्याची कितें आसा, हांव नॅचरल करता गोठो. माती चड यूज करता, हीट चड यूज करता आनी ग्रिनरी शेतां सगळे भाशेची ग्रिनरी इको फ्रेंडली करता. आनी मेन फोकस आसता तो हांव क्लिमाचेर करता. तो देवाचो गोठो धाकटो आसता तेजेर मेन फोकस करता, कित्याक तो आमचो मेन पॉयंट. आनी मागीर सिनरी. सो हितूर मुवमेंट्स बीन कितें आसता भितर, तुमी पिक्चर्स आसता? मुवमेंट्स आसा, सायडीचो मुवमेंट आसा, चेंज करपाचो मुवमेंट आसा, मिनींग जितूचो मुवमेंट आसा, मिनींग जितू हालता तो दाखयता. तो लँटर्न घेवन सिलिंडर ताका उजवाड दाखयता आनी सायडीन ताका वॉर्म अप करता तें दाखयता. मागीर 3 किंग्स आमचे मुवींग करता, कॅमेरा जे बसून येता तें दाखयता. आनी शेपड आहा ते हेका शेकताय. सो सादारण कितले दीस लागता तुमकां हें करपाक? सुमार 1.5 म्हयनो आमी कमेंस करताय. 1.5 म्हयनो. कित्याक तें सगळें किलोन येवपाक मातसो टायम वयता. सो आतां हो कितले दीस डिस्प्ले आसतलो हांगासर? हांव 10 तारीख पासून करता, कित्याक लोक खूब येयत आसता म्हणून 10 तारीख पासून आमी करताय. सो लोक इतले पळोवपाक येता हांगासर, लोक कितें सांगता तुमकां गोठो पळयतकच? तुजो बरो वावर म्हणटा पळोवन आमी ताका एप्रिशिएट जाता, हो कंटिन्यू दवर म्हणटा. इतली ग्रिनरी आमकां चडशी पळोवंक मेळना म्हणटा. वॉटरफॉल एप्रिशिएट करता ते. आनी जे आमचे मुवींग आहा क्रीप तो जेजूचो तो खूब तांकां लायक जाता. आनी कितें म्हणटा एड्रेस? सांताक्रूज पोंडा गोवा. तुमचें नांव? म्हाजें नांव रिचर्ड कालदेरा. आनी म्हाज्या चेडवाचें नांव रिसा कालदेरा. आमचो फॅमिली घेवन गोठो करताय. तुमी फॅमिली मेंबर्स मेळून फॅमिली करता? मेंबर 2 भाव 2 भावाची फॅमिली. आमचो फॅमिली क्लिनीक.